शेनवारा कांदोळे हांगसर आमदार मायकल लोबोच्या फुडारपणा खाला तोमाझीन कार्दोजो हांच्या हस्तुकी मोहिनी विद्येचो जनक आबे फारिया हांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन केले। आयच्या पिळगे मेरेन आबे फारियाच्या चरित्रा विशीं म्हायती पावपाक शिक्षणान एक तरी पाठ तांच्या जिणेचेर आदारीत आसचे अशें आवाहन ज्येष्ठ तियात्रिस्ट तोमाझीन कार्दोजो हांणी केलां। आरडीएक्स खातीर कांदोळेच्यान गौतम शिरोडकार। हिस्ट्री बरयल्या आबे फारियाची तेची उक्तावणी करता। आमच्या एमएलए जितले 260 years जाली। आबाद फारिया आमी धाकटे आसतनासून आयकता आनी आयकोन हिंगासर जेन्ना आमदार जालो 2013 आयकले की आबाद फारिया स्टॅच्यू ह्या कानोयेच्या गांवांत घालचो म्हणून आदी थाराव घेतलेलो पंचायतीन। हे काम करपा खातीर 3 वर्सां लागली म्हाका कानोयेच्या लोकांक वळख करून घेवपाक, तांकां सजमोवन घेवपाक आनी फायनली तेंचे ब्लेसिंग घेवन हे काम करपाक। ते मिटिंगेक वचोन हाजीर जा आबे फारिया वयर। हांव ते मिटिंगेक गेल्लो। तो दीस पर्यंत हांव जाणा आसलो आबे फारिया कोलवालेचो म्हणून, कित्याक ताचो पाय कोलवालेचो आसलो आनी ताचें 15 वर्सांचें भुरगेपण ताणें कानोयेनूच सारलें। तो जल्मलो कानोये आनी 15 वर्सां ताणें कानोयेनूच सारली। आमच्या रस्त्यांचेर तो खेळ्ळो ही म्हाका खबर नासली आनी तेन्ना म्हाका दिसलें की ह्या संवसारीक महान मनशाक कानोयेन फावो तो मान दिवपाक जाय। देखून हांवें एक आमच्या कानोयकारांची एक मिटींग आपयली आनी आमी सगळे उर्बीभरीत जाले हो पुतलो ताचो पुतलो घालपाक। पूण घडलें ना। असोच हो आमचो मुवमेंट म्हणया जी आमची चळवळ आसली तो घालपाक तसोच उरलो। हांव नको एक दीस मायकल म्हाजेशी येता आनी म्हाका सारको शॉकात करून उडयलो। म्हाका म्हणूंक लागलो आबे फारियाचो पुतलो घालता, ताचें इनॉग्रेशन तुवें करपाक जाय। हांव पयलो आबे फारियाचो पुतलो घालता म्हणना फुडें हांवें म्हणलें आरे आमी इतलो तेंप प्रयत्न केला कांय जावंक ना। तो म्हणूंक लागलो रेडी जालो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ताची आमी उक्तावणी करया। तुमी हो सुवाळो रचून हाडलो आनी तातूंत खेरीत भाशेन खास खान मारलो विलेज पंचायत ऑफ कांदोली टुगेदर वीथ बाब मायकल लोबो। आमची खेरीत शाबासकी बाब मायकल लोबोक फुडारीपण घेतलें आनी ही यादगिरी हो मोन्युमेंट ह्या आमच्या भावा खातीर ताणें उबारलो दिता। आमची भयण सांदरिता वाज बाय इजाबेलान जायतें आमकां सांगलां आनी आमच्या मनांतूय जायते विचार हाडल्यात। बरें दिसलें तिका आयकून। आमी कसलो तरी थाराव घेवया। मडगांवां आबाद फारिया रोड म्हूण आसा आनीक म्हाका पयलें अशें दिसतालें ल्हान आसतना सगळो दॅट वॉज अ मेन रोड लायक इट वॉज लिडींग रायट टू द बस स्टॉप एंड वॉज वेरी इम्पॉर्टंट रोड। इट्स वन वे ट्रॅफिक आबाद फारिया क्लोज टू विद्यानिकेतन। आनीक त्या लोकांक साश्टीच्या लोकांक आनीक थंयच्या म्युनिसिपॅलिटीनूय थाराव घेतलेलो हो रस्तो खूब आदलो रस्तो तो ह्या आमच्या भावाच्या नांवान ताची याद कशी जिवाळ दवरूं। आमची कांदोली आज असलेंच कितें ताच्याहून व्हडलें जालां तें म्हळ्यार ह्या आमच्या भावाचो पुतलो। आमची खेरीत शाबासकी सगळ्यांक तुमकां कांदोळकारांक